तुमचे करिअर विषयी प्रश्नांचो जापो दिवपाक प्रुडंट तुमच्या मुखार घेऊन येता एक नवी लाईव्ह फोन इन सिरीज हॅलो करिअर. नमस्कार, हांव मयुरेश वस्त, गोवा संगीत महाविद्यालयान हांव एसिस्टंट प्रोफेसर तबल्याचो म्हणून कार्यरत आसा. प्रुडंट चॅनलाचेर येवपी हॅलो करिअर ह्या कार्यक्रमा मजगती येता त्या बुधवारा म्हणजे 27 तारखेक 6 ते 6:30 ह्या वेळार तुमकां संगीता विशयी संगीतान कॅरियर करपा विशयी तुमचे जे वेगवेगळे प्रश्न आसतले ते जरूर विचारचे आनी हांव तांचे जापो दितलो. तुमचे प्रश्न विचारपाक विसरू नका. दर बुधवारा 6 ते 6:30 मजगती प्रश्न विचारपाक कॉल करात 24904444 आणि 24904445. नमस्कार. विषया उपरांत परत एकदा तुमचे स्वागत. आम्ही त्या परीक्षेचे मार्गदर्शन ह्या नजरेन चर्चा चालू दवरलेली. साधारण त्या परीक्षेचे स्वरूप कितें आसा? पळयात, तुमकां पयलीं म्हणिल्लें त्या सांगिल्लें त्या प्रमाणे पयलीं एंट्रन्स एग्जाम आसता. आतां ह्या एंट्रन्स एग्जाम दिनासतना जर डायरेक्ट एंट्री जर घेतली, CPT एग्जामीचे तुमकां हांवें सांगिल्लेंच आसा पयलीं. एंट्री घेतकच भुरग्यान कितें कितें करपाचें हें तुमकां हांव थोडक्यान सांगता. आयदर CPT पास जाल्लो भुरगो किंवा डायरेक्ट एंट्री घेतिल्लो भुरगो, म्हणजे बाय ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज 55% मार्क्स इन BCom, as a graduate in commerce or a non-graduate or a graduate in other discipline securing 60%. When he takes his admission, he has to first register for a course called IPC, Integrated Professional Course. ताका म्हणटा इंटर लेवल. आतां ह्या कोर्सात एंट्री जेन्ना तूं रजिस्टर जाता तेन्ना देर आर 2 ग्रुप्स आन्सर करचे पडटा ताका. ते ताणें 9 म्हयन्या भितर स्टडी करून ताजे बरोबर 8 म्हयन्याचो स्टडी कोर्स आसता आणि 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ही कॅन टेक दिस IPCC एग्जाम, विच इज बोथ ग्रुप 1, ही कॅन टेक ईच ग्रुप एट अ टायम और बोथ ग्रुप्स एट अ टायम. आतां कंडिशन अशें की प्रत्येक ही कॅन टेक, नाव इफ ही टेक्स 1 ग्रुप एट अ टायम ही हॅज टू obtain minimum of 40% marks in individual subject and aggregate 50% in all the subjects within one group. But it is always preferable that he takes both groups at a time, because एक advantage अशी असता की कंडिशन ते 40 मार्काचें आसता, 40% आसतात. त्या भायर जेन्ना तूं एग्रिगेट करता 50% हाडपाक, तेन्ना you are supposed to compute this 50% taking subjects in all subjects in both groups. हे तुमकां एडवांटेज आसा. सपोज एका ग्रुपात ताका एग्रिगेट 50 सकयल जर आयिल्ली आसली आनी दुसऱ्या ग्रुपात ताणें बरेच 60-70% मारिल्ले आसले आनी एग्रिगेट ताका लागून जर 50 आयली ताका, तो एडवांटेज, तो पास जालो. साधारण कसले विशय आसता भितर? आतां ग्रुप 1 पळय जो आसता तातूंत आसता तुमकां अकाउंटन्सी, टॅक्सेशन, म्हणजे जे कॉमर्सशी निगडीत विषय आसात तेच सब्जेक्ट तातूंत आसता. म्हणजे अकाउंट्स आसता, टॅक्सेशन आसता, लॉ आसता आणि कॉस्ट अकाउंटन्सी अँड फायनान्शियल मॅनेजमेंट हो ग्रुप 1. ग्रुप 2 तुमकां एडवान्स अकाउंटन्सी आसता, ऑडिटींग अँड अश्युरन्स म्हणून आसता, आणि तिसरो सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी आणि स्ट्रॅटेजीक मॅनेजमेंट. तो म्हाका दिसता म्हणजे 7 सब्जेक्ट हाली इनकॉर्पोरेट जाला आसतलो तो IT. ना, पयलीं कशें आशिल्लें, पयलीं 3 आशिल्ले सब्जेक्ट प्रत्येक ग्रुपान. आतां ताणें कितें अकाउंटन्सी 2 केल्या, बायफर्केट केले. एक अकाउंटिंग ऑर्डिनरी म्हणजे अदर देन एडवान्स अकाउंटिंग विच डील्स विथ नॉन कॉर्पोरेट अकाउंट्स अँड एडवान्स अकाउंट्स विच डील विथ कॉर्पोरेट. त्या पिरियडीन ताणें हें क्लियर करपाक जाय. मागीर फुडलो स्टेप कितें? मागीर आर्टिकलशीप येता 3 वर्साची. ती आर्टिकलशीप जावचे पयलीं तांकां 2 कोर्सीस कंप्लीट करचे पडटा. एक ओरिएंटेशन कोर्स म्हणून 35 वरांचो आणि दुसरो ITT म्हणजे इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ट्रेनिंग, ती 100 वरांची. हे तशे कोर्सीस कंप्लीट केले ताज्यान ते आर्टिकलशिपाक रजिस्टर करूं शकतात आणि ती 3 वर्साची आसता. आतां साद्या भाशेन आर्टिकलशीप आणि दोतोर जे इंटर्नशीप करता ताचो एक्झॅक्टली कितें आसता, आर्टिकलशीप म्हणटात ते हो कोर्स ऑफ प्रोफेशनल कोर्स. See, as you study theory, while you study theory, you have to correlate this theory with practice. Field work हे सामकें अत्यंत गरजेचें. भितरले खास कळगे तुमकां कळपाक खूब मजत जाता. एक्झॅक्टली. सो ते तुका हो एक्सपिरियन्स प्रॅक्टिकल आसा तो तुमकां आर्टिकलशिपा वेळार मेळटा. आतां आर्टिकलशिपा वेळार तुमकां 2 कोर्सीस करचे पडटा. एक
GMCS म्हणून जनरल मॅनेजमेंट अँड कम्युनिकेशन स्किल हे 2 भागांत जातात. GMCS 1 म्हणटात तो पयले एका वर्सात आर्टिकलशिपाचे पयले एका वर्सा करचो पडटा आणि GMCS 2 म्हणटात तो लास्ट 18 मंथ्सा भितर करचो पडटा. त्या भायर एक एडवान्स्ड ITT म्हणून लास्ट एका वर्सांत आर्टिकलशिपाचे एका वर्सांत कंप्लीट करचो पडटा आणि फायनल एग्जाम म्हणटा ती लास्ट 6 म्हयन्यांत आर्टिकलशिपाचे दिवंक शकता. आता हे सगळे आर्टिकलशीप जे आसता न्ही ताका कितें स्टायपंड बी मेळटा? हय, इन्स्टिट्यूटान इन्स्टिट्यूटान स्टायपंड प्रिस्क्रायब केल्लो आसा जो तो पळय एम्प्लॉयर जो आसा प्रिंसिपल जो आसा तो तांच्या आर्टिकल क्लर्कांक दिता. तो ताणें ऑलरेडी हें केल्लो आसा स्टिप्युलेट केल्लो आसा. आतां गोंयचे सारकेल्याक तो म्हाका दिसता पयल्या वर्साक 750, दुसऱ्या वर्साक 1000 आनी तिसऱ्या वर्साक 1250. म्हणजे स्टायपंड आतांच्या आनी जरी ते कमी आसलो तरी अनुभवाच्या हातूर ते पयलीं कशें आशिल्लें, पयलीं चार्टर्ड अकावंटंटा कडेन भयंकर एक्सपिरियन्स मेळटा म्हणून चार्टर्ड अकावंटंट्स पयलीं भुरग्यां कडल्यान प्रिमियम घेताले उलट पूण ते इन्स्टिट्यूटान ताचेर बंदी हाडली. इट वॉज नॉट करेक्ट. इन्स्टेड इन्स्टिट्यूट सेड यू हॅव टू पे समथींग टू द आर्टिकल म्हणजे ताका एक थोडोसो इन्सेंटिव्स कसो इन्सेंटीव आयलो आनी देर इज सम व्हॅल्यू इन दॅट. यू कॅनॉट चार्ज स्टुडंट्स, यू हॅव टू पे देम. आता हे सगळो जो प्रोसेस सांगलो तातूंत तुमी रजिस्ट्रेशन एक शब्द वापरलेलो, तर तो भुरग्यान खंय रजिस्टर करप? कित्याक बरेच फावटी एग्जाम आपली नोंदणी करपाची आसता, ते नोंदणी करपाची एक म्हणजे आतां समजा कॉलेज आसा काय कितें काय इन्स्टिट्यूट आसा तर ताची थोडीशी म्हायती. म्हणजे हें रजिस्ट्रेशन आसा सगळें आमकां हेडक्वॉर्टर्स दिल्ली पळय आसा थंय संबंद येना. हो सगळो आमचो संबंद WIRC गोंयच्या भुरग्यांक WIRC कडेन संबंद येता. सगळें जें कितें एप्लिकेशन फॉर्म जें कितें पळय रजिस्ट्रेशन बी करपा आसा फॉर्म ते सगळें मुंबय धाडल्या पुरो आसा. आनी हें म्हाका दिसता आतां ऑनलायनय शक्य ऑनलायनय एप्लिकेशन करपाक मेळटा आनी मागीर ताची हार्ड कॉपी काडून सायन करून जे रेलेवंट डॉक्युमेंट्स आसा ते लावन तांणी WIRC ऑफिसार ना म्हटलें तरी थोडीशी गुंतागुंत कशी दिसता की कोर्स परत भितर इंटर कोर्स ह्या सगळ्या हेतूर तो CA जावपी जो उमेदवार आसा कॅन्डिडेट ताच्या कडेन स्पेशल क्वॉलिफिकेशन कितें तरी आसूंक जाय. ह्यो आपल्यो एकाडेमीक क्वॉलिफिकेशन आसाच पण तुमी जे सांगता त्या प्रमाण चिकाटी ते पर्सिस्टन्स आनी ह्यो ज्यो गजाली ते तसल्यो क्वॉलिटी आनीक एक्स्ट्रा कितें जाय पडटल्यो कित्याक पेशन्सय भरपूर जावो पडटा. सामकें. पयलीं म्हणजे एक मिसकन्सेप्शन आसा ह्या कोर्सा बद्दल की हो कोर्स जो आसा तो फक्त सामके ब्रिलियंट भुरगे आसा तांकांच म्हणजे जांचे IQ व्हेरी हाय ओनली इट इज मेंट फॉर दोज पीपल. दीस इज अ मिथ. इट इज नॉट दॅट. इट इज मेंट फॉर ऑल स्टुडंट्स हू हॅव जस्ट average or above average intelligence. Samke below average it may not be possible, but what is important is hard work. Attitude म्हणजे you have to be focused. Second, conceptual learning. You should learn scientifically. म्हणजे कितें अमुक अकाउंट डेबिट, अमुक अकाउंट क्रेडिट, अमुक प्रोविजन कितें इनकम टॅक्साचें हें कित्याक लागून why this question is थोडोसो सायंटिफीक एप्रोच हो जायच. इन्क्विजिटिव्हनेस, क्युरियोसिटी टू नो व्हाय अ पर्टिक्युलर थिंग हॅज टू बी डन इन अ पर्टिक्युलर वे हें आसूं जाय. तिसरें म्हणजे हार्डवर्क आनी चवथें म्हणजे कम्युनिकेशन स्कील. नॉलेज आसली म्हणून जायना. ते नॉलेजचो उपयोग जेन्ना तूं डिसेमिनेट करता नॉलेज इट हॅज टू बी पास्ड ऑन. तो कन्फ्यूज जावंक फावना बिकॉज कन्फ्यूज जाल्ले तुमच्या कडेन आयिल्ले आसतात बरेच फावटी. आनी तें जें पळय नॉलेज आसा ती सारकें बरें इन प्रॉपर पर्स्पेक्टीव बऱ्या पद्दतीन ती कम्युनिकेट केली जाल्यार ते नॉलेजचो फायदो जाता. आनी ह्या हातूर कॉम्पिटन्सी मेळपा खातीर म्हाका दिसता नॉलेजा पेक्षा प्रॅक्टिकल हाका चड व्हॅल्यू आसा. हय सामकें. हें ऑपॉर्च्युनिटी भुरग्यांनी घेवपा जाय की जेन्ना ते आर्टिकलशीप करता तेन्ना जाता तितलें तुवें म्हणजे मन लावन शिकून आनी तांकां हेड ऑन एक्सपिरियन्स मेळचो म्हण तांकां तुमी खंय खंय अशें धाडटात न्हय बारीक बारीक. दॅट इज पार्ट ऑफ द प्रॅक्टीस. आमी ऑडिटाक भायर जेन्ना वता इनकम टॅक्सान कितें काम आसता रेप्रेझेंटेशन आसता तेन्ना आमी भुरग्यांक घेवन वतात ताकी म्हणजे तांकां तें कळचें एक्सपिरियन्स मेळचो एक्चुअली कितें म्हणटा ताका ऑन द फील्ड एक्सपिरियन्स म्हणटा तसो. बरोबर. आतां चार्टर्ड अकावंटंटची प्लस आनी एक गोश्ट आसा की तांकां एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग म्हणटा ती एक गोश्ट आसा. म्हणजे ज्या भुरग्यांक सर्वीस सेक्टरान वचपा जाय म्हणजे दे वॉन्ट टू जॉयन इंडस्ट्री दे कॅन ऑलवेज opt for industrial training, which can be done during the last 9 to 12 months of your articleship. So
यू जॉइन एन इंडस्ट्री अँड वर्क देअर फॉर 9 to 12 months. अशे तरेन तांकां इंडस्ट्री एक्सपिरियन्स मेळूंक शकता. आता तुम्ही म्हटले की चार्टर्ड अकाउंटंटची मागणी भरपूर आसा, मागीर हे मागणी जी आसा ती पुरवठा न जावपाक कितें फॅक्टर कारणीभूत, म्हणजे गैरसमजुती, वॉज इट मिसकन्सेप्शन दॅट वॉज अ रिजन वाय वी हॅव लेस CA, की खंय तरी ताचो अपप्रचार जाला म्हणून हे, की ह्या क्षेत्रा विशीं एक वेगळोच नजर आमच्या कडेन, म्हणजे चडशे जाण स्टुडंट्स त्याच्या कडेन भयाच्या दृश्टीन पळयतात. कित्याक लागून हे कमी लोक हाचे कडेन वयता? न्ही तेच सांगले तुमकां सांगिल्लें त्या प्रमाणे लोकांचें एक अशें इम्प्रेशन आसा की हें सामको डिफिकल्ट कोर्स असो न्ही तो. हरशीं डिफिकल्टी आसा बट कितें आसता, इट इज मॅनेजेबल. ओके, म्हणजे गोंयान भितर आतां एनवायरमेंट निर्माण जावपाक लागला. खूब भुरगे रजिस्टर जाल्यात. ओके, देर आर ओवर 4 lakh स्टुडंट्स हू आर आन्सरींग एग्जाम्स इन आवर कंट्री. म्हणजे कंपेर टू यस्टर इयर्स Yes, अँड नाव definitely. द कल्चर इज इम्प्रुवींग, म्हणजे जे सिनारियो आसा तो थोडोसो इम्प्रुवमेंट जाता. आनी हातूंत तुमच्या सारक्या चार्टर्ड अकाउंटंटाचें काम नक्कीच आसा, प्रचार करपाक तुमीय काम करता आसतले. सामकें, आतां आमचें म्हाका एक institute सांगा, खूब तुमी पालक किंवा जे इच्छूक भुरगे आसात ह्या क्षेत्रांत येवपाक, तांच्या खातीर कितें तुमी संदेश दिवंक सोदशात? पळया, पयलीं तुमकां म्हणिल्लें त्या प्रमाणे पयसो बरें आसा, पयसो ऑटोमॅटिकली येता. पूण तुमी जर खरें कितें कितें वेगळें करतले जाल्यार यू हॅव टू बी क्रिएटीव, यू हॅव टू बी इनोवेटीव. सी, वेन यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटंट इन द मार्केट यू विल बी पेड अराउंड 50,000 per month today. You may be paid little less maybe in today's time, maybe because of the global recession. But in the future you will definitely have a better pay structure for the chartered accountant. Pun taka limit na. A chartered accountant may be having an experience of 3 or 4 years can even earn between 25 lakhs to 2 crores per annum. पूण हे असले तरेची सॅलरी जर तूं अर्न करतलो जाल्यार यू हॅव टू बी क्रिएटीव. यू हॅव टू डू समथींग फॉर युअर क्लायंट, यू हॅव टू डू समथींग फॉर युअर इंडस्ट्री, यू हॅव टू डू समथींग फॉर युअर एम्प्लॉयर्स. ओनली देन दे वील पे यू. म्हणजे एक प्रकारे तुम्ही तांकां सॅटिस्फॅक्शन दिवपाची जी ताक आसा ती तुमच्या कडेन ह्या क्षेत्रांतल्यान मेळूं शकता. तितलेंच न्ही, यू हॅव टू बी क्रिएटीव. एज आय सेड, कितें तरी नवें करून दाखोवंक जाय, प्रॉफिटेबिलिटी ॲड करून दाखोवंक जाय, जाल्यार तुमकां ताका आनी लिमीट ना. म्हणजे चार्टर्ड अकाउंटा बद्दल जे गैरसमज असले ते तुमच्या मार्गदर्शनान नक्कीच पयस जाले. आनी म्हाका खात्री आसा हो कार्यक्रम ज्यांच्यांनी पळयला ते नक्की तांच्या मनान आतां CA जावपाचें स्वप्न तांणी नक्की केलां आसतलें आनी तांच्या फुडाराक आमी यश आमी इच्छुया. सर, तुमी आयले, खरें म्हटल्यार हो विशय खूब मोठो आसा आनी सगळेच पॉयंट आमी क्लियर करूं शकले ना हाचो अंदाज आमकांय आसा, पण वेळाचें आमकां बंधन आसा. तुमी आयले, सगळ्यांच्या वतीन हांव तुमकां आभार मानता आनी कार्यक्रम हांगासर सोंपयता. धन्यवाद. थँक्यू. नायस बिंग ऑन प्रुडंट.